फाटी आमची टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणजे टुरिजम मिनिस्ट्रान एक 8 दिसां फाटी मिटींग आपयल्ली, म्हणजे सगळे कोस्टल बेल्टांचे जे MLAs आसा तांकां मिटींग आपयल्ली आनी तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाबा कितें सुदारणा करपा जाय, खंयच्या बिचार कितें करपा जाय हाज्या खातीर एक मिटींग घेतली। तेन्ना आमी आमचे बीच म्हणजे आमचे वास्को 2 बीच आसा, एक तर खारीवाडा बीच आसा आनी एक बायणा बीच आसा। आनी आमी तांकां सांगलें की तुमी आमकां बायणा बीच मॉडेल बीच गोंयांतलो एक करतले म्हणून आमी तुमकां सांगिल्लें। आनी त्या संदर्भान आज खंय तरी आज इन्स्पेक्शन आशिल्लें, सो आमी दोनूय बिचाचेर तांकां घेवन गेले। पयलीं खारेवाडा बिचाचेर घेवन गेले आनी खारेवाडा बिचार आमी तांकां आमकां जाय तें सांगलें। म्हणजे तुमी खारेवाडार बीच पळयलो जाल्यार तो आतां बीच कसो उरूंकूच ना, इतली घाण थंय लिटर्ड आसा की आमी सांगलें ताका इमिडिएटली ऑन प्रायोरिटी पयलीं तो बीच क्लीन करा, जितलो उरला पार्ट तो क्लीन करात, थंय इल्युमिनेशन करात आनी बेंचीस बरे घालून तो एक बीच एटलिस्ट थोड्या हाज्या खातीर थोडो पार्ट तरी फर्स्ट फेज तुमी घेयात म्हणून। आनी ते एग्री जाले, तांकांय कळ्ळें थंय परिस्थिती खूब बिकट आसा ती। ताणेंय सांगलें ते इमिडिएटली प्रोसेस करता म्हणून। आनी मागीर आमी बायणा बिचार गेल्ले। आमकां सगळ्यांक खबर आसा लास्ट टायम जेन्ना ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर बायणा बिचार आयिल्लो तेन्ना ही वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ द बीच की इतलें पोटेन्शियल त्या बिचान आसा। सो तेन्नाय ताणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आमी हो बीच एक जे 2 बीच गोंयान मॉडेल बीच अशें करपा आसा, सो एक बीच आमी बायणा बीच घेवया म्हणून तशें ताणें असेंब्लीनूय एश्युरन्स दिल्लें। आनी त्या हातूनच आज जेन्ना ते आयले तेन्ना आमी थंय बी आमी कितें कितें जाय, इल्युमिनेशन जाय, वॉशिंग रूम जाय, कितें जाय तें सगळें सांगलें। पूण आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या तुमी सपोज तो मॉडेल बीच करपा आसा जाल्यार एकूचदां ताचें प्लॅनिंग करून वेवस्थीत करचें म्हणून। तेय बी एग्री जाले। हांवें म्हणलें टेम्पररी कांयच करनाका, एकूचदां तुमी वेवस्थीत कन्सल्टेशन करून प्लॅनिंग करून तो बीच सारको एक मॉडेल बीच म्हणजे आमच्या मुरगांव तालुका खातीर एक मॉडेल बीच असो करचो। सो दे हॅव एग्रीड। एक 2-3 दिसां भितर हांव टुरिजम मिनिस्टराकूय मेळटलो आनी तांचे कडेन हो विशय मांडटलो आनी त्या संदर्भानूच आयचें हें आशिल्लें इन्स्पेक्शन आशिल्लें।